चंदीगड जाल्ल्या राष्ट्रीय चॅम्पियनशिपात स्के टीमीन गोंया खातीर 36 भांगरा आणि सुवर्ण पदकां जोडल्यांत. जैत मेळोवन मंगळारा खेळगडे राज्यात परतले. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. We had participated in 19th Cadet and Sub-Cadet Championship held in Chandigarh, and we have won 21 gold medals, 10 silver and 5 bronze. And in under 11 boys, we have got total 9 gold medals, 4 silver and 1 bronze. Total medals are 14, and under 14 boys and girls, the gold medals are 12, 6 silver and 4 bronze. Total 22 medals. So overall medals which we have won is 36 medals. The overall championship we got in boys and girls also. आयल्यात ते सगळे भुरगे आमचे सगळे एकदम फर्स्ट क्लास सगळे प्रॅक्टीस करून आयल्यात आणि एकदम सांगपा म्हणल्यार 22 स्टेटी हातून भितर आशिल्ल्यो. तातूंत 22 स्टेटी भितर कॉम्पिटिशन टफ आशिल्लें. कॉम्पिटिशन टफ आशिल्ले कारण आमी हांगा पयलीं प्रॅक्टीस केल्लीच, प्लस आमचे स्पेशल कोचीस आसता आनी थींय बी तांकां ट्रेनिंग केल्ली. टोटल आमी 22 स्टेटीक आमी फर्स्ट पोजिशन घेतलें. ओवरऑल अंडर 11 बॉयज एंड गर्ल्सांक घेतलें, प्लस अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्सांक. कॉम्पिटिशन जेवण खाण तांचें फर्स्ट क्लास जालें. ट्रॅव्हलिंगाक कांयच प्रॉब्लम जालो ना. पेरंट्सूय आशिल्ले आमचे बरोबर. पेरंट्सांनी जायते बरें कॉपरेट केलें. आनी परफॉर्मन्स वायज जाल्यार आमकां ह्या फाटी स्पेशल आमकां अशें हें दिसलें की आमकां कॉम्पीट करपी सद्या तरी कोण जालें ना. आमी टोटल 22 स्टेटी आहल्यो. 22 स्टेटीन गोवा अंडर 14 चॅम्पियन आनी अंडर 11 चॅम्पियन बॉयज एंड गर्ल्स आनी बेस्ट टुर्नामेंट नॅशनल. काय प्रॉब्लम ना, बेस्ट आनी टोटल 386 पार्टिसिपेट जाले टोटल ओके इंडियाचे. गोंयच्या 34 भुरगे आहले टोटल बॉयज एंड गर्ल्स अंडर 14 अंडर 11 मिक्स.